नमस्कार. प्रुडंट मिडियाच्या खबराचित्रांत तुमकां येवका. आतां पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रादेशीक आराखडो रद्द केल्यार उक्तो जातलो 2001चो आराखडो. शेता दोंगराचे सर्रास जातले रुपांतरण. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीचे म्हणणे. आयजूय 75% अर्ज रुपांतरणा खातीरूच. प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाची गरज ना. काँग्रेसीचे धोरण. ऑस्कर फर्नांडीस म्हणटा आराखड्यातले दोष काडपा खातीर वाडोवन दिल्या मुजत. लोकांनी करच्यो सुचोवण्यो. आयात केल्ल्या आमदारांक तिकिटीचे उतर दिल्ले आपल्यांक खबर ना. फेब्रुवारीत वेंचणुका खातीर तयार रावपाची गरज. राहुल गांधी हाचे फुडें घेतलो काँग्रेसीचे म्हत्वाचे निर्णय. प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतीत ऑस्कर फर्नांडीसाची वक्तव्यां. धर्मानंद वेर्णेकाराचे गड्या अपुला गांव बरा फिल्म जातले मुक्ती दिसाच्या मुहूर्तार प्रदर्शित. मराठीतले हे फिल्म मागीर कोंकणीत जातले डब. आणि खेळामळात दक्षिण विभागीय बायलांची 2020 क्रिकेट सर्त बिरेस्तारा सावन पणजे जिमखाना आणि जीसीएच्या इंडोर अकादमी ग्राउंडार जातली सुरू. गोंयचो पंगड पेजात कामगिरी करपाची आस्त. आता खबर विस्तारान. लोक मागतात म्हणून प्रादेशीक आराखडो 2021ची अधिसुचोवणी रद्द केली जाल्यार गोंयांत 2001 वर्साचो आराखडो परत लागू जातलो आणि बांदकामांचेर सध्या आशिल्ली सगळी बंधनां वतलीं. तशेंच 5व्या वाठारांतली सुमार 7 कोटी चौखण मीटर जमीन वसणुके खातीर उक्ती जातली अशें मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सांगलां. 2021 वर्साची मोख दवरून तयार केल्लो प्रादेशीक आराखडो रद्द करचो अशी मागणी सध्या कांय जाण करतात. हे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन आराखडो तयार करपी तज्ञांचे राज्य पावड्यावेले समितीच्या वांगड्यांक घेवन बुधवारा प्रसार माध्यमांचे संपादक आनी वरिष्ठ पत्रकारां लागीं भासाभास केली. त्या वेळार हो आराखडो रद्द केल्यार गोंय वचत थंय कितल्याय उंचायेच्यो इमारती बांदपा खातीर परत मेकळे जातले हाची जाणीवकाय तांणी करून दिली. तशेंच 10 आनी 25 मिटरांचे रस्ते 1977 वर्सा आखिल्ले आनी ते सगळ्या प्रादेशीक आराखड्यांनी दाखयल्यात हे नदरेक हाडून दिले. And if the plan is denotified, is it that 2001 comes back into force? Because from the information what we procured for our channel, there was a settlement area when the draft plan was prepared. Almost settlement area was 42,952 hectares, out of which the SLC, that is what that documents say, that they removed almost 7,617 hectares, which comes to something like 7 crores 61 lakh square meters of land, which was removed, which was and they put it in green zone, maybe orchard, maybe forest, maybe green fields and eco-sensitive or whatever. Okay, so if this plan is denotified, then all this area which they have already removed from it, it becomes settlement. By denotifying, what are you going to get? Your road widths remain the same, right? MDRs are not going to change. Road widths will not change. Whatever is in the 2001 regional plan, same road widths will remain. You are not going to get, you will go back to the old FAR unless they want that old FAR is beneficial to them. And eco-sensitive, you want eco-sensitive to goes automatically. Then what happens within that period, within 4 months or 5 months, supposing I am just saying, then what happens? Can you stop getting the approvals? Can you stop getting the approval? Whatever now they have removed fields and all like that. दर्या वाठारांतले कांय वेंचीक गांव सोडले जाल्यार माडाचे उंचाये परस चड उंच इमारती जावच्यो न्हय देखून नव्या आराखड्यात 9 मीटर उंचायेचे बंधन घाला.
जंय वसणूक वाडिल्ली ना थंयच आनी फकत 60 फ्लोर एरिया रेशोचे बंधन घालून वसणूक वाठार तयार केल्यात. रानां, कांदळी, तळी, व्हाळ, निसर्गीक वाठार अशा वाठारां वांगडाच शेतांय वसणुकेंतल्यान काडल्यात. हे विशीं सविस्तर म्हायती दिवपी नकाशेच राज्यस्तरीय समितीचे वांगडी राहुल देशपांडेन संपादक आनी वरिश्ठ पत्रकारांक दाखयले. तरीकय गांवांतल्यान आयिल्ल्या अर्जां मदीं 75% अर्ज हे फकत ह्या 5व्या वाठारांची रुपांतरणां करपाची मागणी करपी आसात अशी म्हायती तांणी दिली. 75% of that 2,300. Of course, I was talking about our 2nd December. That 75% to 80% are all for change in back again. They want convert my land. So genuine settlement. गोंयची नियोजनबद्ध उदरगत जावची म्हूण सॅटलायट शारां, दर्या देगेवेल्या गांवांनी पार्किंग वाठार, अरिश्ट वेवस्थापना खातीर सुवातो, कोयराच्या प्रकल्पांच्यो सुवातो अश्यो कितल्योश्योच गजाली ह्या आराखड्यांत सुचयल्यात. तशेंच मायनिंग वाठारांतल्यान सुचयिल्लो महामार्ग आनी रेल्वेक लागून ह्या वाठाराची उदरगत जातली अशें नामनेचे आर्किटेक्ट चार्ल्स कुरेयान सांगले. The bypass goes very close to the villages which have been devastated. So it's a chance for rehabilitation of those villages, bringing in new social infrastructure, new jobs, new investment. It could be a major thrust of the government, sir, for the next few years, to bring back, that will be the growth corridor, because that combined with doubling the railway tracks. So that means there's a real structural plan to go, otherwise Goa has just developed without any particular thing. People just went to the beaches. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. प्रादेशीक आराखड्याचेर गोंयभर बोवाळ जालो तरी तो रद्द करपाचो ना अशें काँग्रेसीन थारायलां. अखिल भारतीय काँग्रेस महासमितीचो सरचिटणीस ऑस्कर फर्नांडिसान ही गजाल स्पश्ट केली. तो म्हणटा लोकांनी आराखड्यांतले दोश सुदारपा खातीर सुचोवण्यो वा हरकती सरकाराक कळोवच्यो. सरकारान मुजत वाडयिल्ल्यान आराखडो रद्द करपाची गरज ना. प्रादेशीक आराखडो 2021 रद्द करचो अशी मागणी करपा खातीर 16 डिसेंबराक पणजे आझाद मैदानाचेर बसका आपयल्या. प्रादेशीक आराखडो रद्द करपाची गरज ना अशें काँग्रेसीक दिसता. जाय जाल्यार ह्या आराखड्यांत सुदारणा करूं येता अशें काँग्रेसीचें म्हणणें आसा. NGO लागीं उलोवणी करून ह्यो सुदारणा करपाची काँग्रेसीची तयारी आसा. See, there was a plan earlier. It was given up. Now you have started something. Again, it will be given up. That's the demand you say. Then what is it that we are going to do for Goa? But do you feel that there are major corrections to be done? The government has said that. Suspended for some time. The government has said we are looking into that. The last date is not yet over. Let us go into these things. I have said if there is any single objection which needs to be looked into, the authorities have said we are looking at it. बेकायदेशीर खण व्यवसायात आशिल्ल्या काँग्रेस फुडाऱ्यांचेर कारवाय करतले असो प्रस्न विचारलो तेन्ना शहा आयोगाच्या अहवालाक रावतले अशें उतर ऑस्कर फर्नांडिसान दिले. Has the commission given any finding? No, it is not. Let that commission finding come. The reason for appointing a commission, if there is a feeling that something needs to be looked into, the commission has been constituted. This is the exact reason for which. गोंय विधानसभेत काँग्रेसीक बहुमत मेळ्ळ्या उपरांत नवो मुख्यमंत्री कोण आसचो ते थारायतले अशें ऑस्करान सांगले. काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधीची 17 डिसेंबराक जावपी बसकेची तयारी करपा खातीर बुधवारा काँग्रेसीची खासा बसका जाली. शिवाजीराव देशमुख आनी ऑस्कर फर्नांडिसान ह्या बसकेक मार्गदर्शन केलें. प्रुडंट मिडिया खातीर आमचो ज्येश्ठ खबराकार राकेश कानोळकार आनी चलचित्र खबराकार ओंकार फळारी. भाजपांतल्यान आयिल्ल्या आमदारांक कोणेय तिकिटीचें उतर दिल्लें हाचे विशीं आपल्याक कांयच खबर ना. मात काँग्रेसीन फेब्रुवारींत वेंचणुका खातीर तयार रावपाक जाय. 5 राज्यांचो वेंचणुको एका बरोबर घेवपाचो वेंचणूक आयोगाचो विचार दिसता अशें प्रुडंटाक दिल्ल्या खासा मुलाखतींत काँग्रेसीचे वरिश्ठ फुडारी ऑस्कर फर्नांडिसान सांगलें. पक्षाचे चडशे म्हत्वाचे निर्णय राहुल गांधीच घेतलो. पक्षांची सगळी सुत्रां ल्हवू सोनिया गांधी कडच्यान ताच्या हातांत वतली हाचे तांणी संकेत दिले. अण्णाच्या आंदोलनाचो राज्याच्या वेंचणुकांचेर कांयच परिणाम जावचो ना अशें तांकां दिसता. There are many things floating around, like party has given a commitment to the BJP MLAs who have got inducted into the Congress. Have you given any promise or any commitment to anybody as far as ticket is concerned? Sir, I have been entrusted with this responsibility very recently. I have no idea about any commitment from any quarters earlier. The Election Commission is having a look at this and see whether all the states should go to election together. And if they decide that all the states should go for election together,
then it cannot be later than February, because those states which complete 5 years by the end of February, then the other will have to fall in line with that timetable. So how badly will Anna factor affect the party? That is not a factor for me at all. If you ask me, it is no factor. If Anna factor is going to be there, Punjab, who is ruling, Uttarakhand, who is ruling, UP, who is ruling, it has to affect them. So there is no threat to me as such, or the Congress party as such, if the Anna factor is to have a bearing on the elections. We are clear, we are moving ahead. Within the Congress for that change of guard from Sonia Gandhi to Rahul Gandhi? Rahulji is already active. He is taking the burden. He is interacting with the workers. He is already a General Secretary of the workers and looking after the frontal organized Youth Congress and NSUI. He is today taking important decisions to help the party, and I think he will take more responsibility. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मीडिया. आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव.